मुरगांव वाठारात फाटल्या कांय वर्सां सावन कोळशाचें प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात जाता. फाटली सुमार 20 वर्सां जालीं थळावे लोक तशेंच कांय समाजवाद उरपी ह्या कोळशाच्या प्रदूषणा आड आवाज काडीत आसात. जायतीं आंदोलनां लेगीत केल्यात, मात अजून मेरेन कोळशाच्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडूंक ना. मात आतां सरकारान तशेंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कोळसो प्रदूषण आटपात हाडपा खातीर पावलां उबारल्यात. I have a nice observation, sir. Yeah. See, whatever we say is taken as a statement, but actual data, like pre-COVID era, Yeah. when there was no lockdown, the readings of pollution were around 50, 55, 60. And then the lockdown happened. And when the lockdown happened, only port, because of essential services, was working. With a full capacity of what was given, a 5.5 million, and totally with us and the other berth also. Yeah. And the pollution reading fell down drastically below 20. And they were below 10 and 20, they were always that time. And the only thing was working was handling of the port operations of coal, limestone and steel. Okay. The moment lockdown increased, lockdown was removed, the readings went back to 50, 55, 60. And constant was before lockdown, during lockdown. So and you mean to after. say that the port is not only the coal This is polluter? exactly the statistics, sir. Okay. Exactly what I'm saying. These are actual numbers and people have witnessed it practically. Okay. So this is a statement which anything else we say can be countered. But this has actually happened and Okay. people have seen it happening. Port worked in the Okay. corona pandemic time. Very bad times. We still managed to give cargo to people and serve So the you industry. have also put up a board in Chikhalin Yeah. for the The Chikalim pollution circle level. is a big board which Okay. tells our readings 24/7 live at any given time. Okay. The pollution level. The at pollution port. levels of the entire area. Okay. Thank you. हांगा इंटरनॅशनल क्रूज भायल्यान टुरिस्ट येतले आनी दीस कॅन बिकम ए व्हेरी बीग एक्टिविटी फुडल्या येता वर्सान कारण येदो व्हडलो टर्मिनस तयार जाता. सो कोल जे पळय कितें बोवाळ जो चल्ला ताजेर कांय प्रमाणात मर्यादा येवंक शकता न्ही हे तयार जातकीर. हय कित्याक एक म्हणजे कितें आसा कोलाचेर खूब डस्ट कंट्रोल करपाक खूब प्रयत्न चालू आसात, कंटिन्युअस चल्ला. हातूंत भितर जेन्ना हांगा क्रूज टर्मिनस आयले दॅट इज लायक अ इंटरनॅशनल गेस्ट येतले आनी त्या गेस्टांक क्लीन नायस एनवायरमेंट हो दिवचोच पडटलो आनी ताका लागून इट्स अ कावंटर म्हणजे कोल करता आसतना सुद्दां ओनर इज एमपीटी. ताका लागून एमपीटीक बी कोला विशयी चड आनी चड इंटरनॅशनल प्रॅक्टिसीस कंट्रोल करपाक घेवच्यो पडटल्यो. इट्स अ बेनिफीट फॉर बोथ. मुरमागांव पोर्ट ट्रस्टान आमी आसात आनी हांगा JSW आनी अदानी हे दोन कोल इम्पोर्टर्स हांगा आसात आनी ते कोल पोल्युशन करतात, लोकांच्या भलायकेक त्रास जाता अशे तरेचे खूब कागाळी आमकां आयकूंक येतात. आनी त्यो कागाळी आयकूंक येतकीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे महेश पाटील तांचे एंटायर सिनियर स्टाफ आनी हांव स्वता आज पूर्ण दीस ह्या भागात भोंवलो. पयलीं एमपीटीन गेले, एमपीटीच्या जाणवलदारा कडेन आमी चर्चा केली आनी आतां आमी हांगा JSW कडेन उलयतात. तांणी आमकां जी उदाहरणां दिल्यात ती खरीच बरी. तांणी जे पळय निकश घालून दिल्यात ताका तांणी तर बरे दशेन पाळो दिलो जाल्यार म्हाका दिसता पोल्युशन खूब कमी जावंक शकता. सामकें काबार पोल्युशन जातलें ह्या भ्रमान हांवूय ना आनी म्हाका दिसता लोकूय आसचे ना. कारण निमाणें कोल हँडलिंग हो एक असो एक विशय की बारीक बारीक पार्टिकल्स, बारीक बारीक धूल उलटलीच आनी लोकांची ती काळजा मेरेन पावतलीच. पूण तांचो दावो आसा आमचे स्टाफ हांगा इतले वर्सां काम करतात तांकां कांयच जावं ना भलायकेचो प्रश्न. लोकांक जालो जाल्यार ते अशे तरेचे भलायकी संदर्भांतले एक मोहीम हांगा चलोवपाक तयार आसात. म्हाका दिसता फुडल्या कांय वर्सान अशे तरेचे कोला संदर्भांतले चडांत चड प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा. आनी गरज इतल्या खातीर आखर कोलाचे जर अशे तरेचे उत्पादन वाडलें, इम्पोर्ट वाडलो जाल्यार कशे तरेन हे अशे तरेचे उपाय इम्प्लिमेंट करतात, आनीक कितें बरे बरे उपाय जे पळय जगभर घेतात ते हांगा घेतात काय कितें अशे तरेचे प्रश्न आसात आनी ताका जापो म्हाका दिसता काळूच दितलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.